नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयची खबर. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या आठवड्याच्या पडच्या मुसळधार पावसान जिल्ह्यातले लोक अक्षरशः संकटात पडलात. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या प्रदेशात खूप प्रमाणात घरा झाडामडाची पडझड झाला. काही जाग्यार सगळे वाड्याचे वाडे स्थलांतर केलात. अंकोला तालुक्यात हिचकळ ग्रामात सततच्या अतिवृष्टीन रात्रभर उदा साठिल्ल्यान एक घर संपूर्ण कोसळले. सुदैवान कोणाक काय जीवितहानी जाली ना. या हिचकळ ग्रामात सुमार 50 पेक्षा जास्त घरा जलावृत जालात. सगळ्याक सुरक्षित स्थलांतर केले. जिल्ह्यातली डेम भरलात. कदरा जलाशयाचे 8 गाले उगतकन उदाक काळी न्हंय सोडला. न्हंय देगेची गावां कुर्नीपेट, मल्लापूर, केरवडी, बाळणी, भैरे, गोटेगाळी, हळगेजूग, हणकुणजूग, असनोटी, चित्ताकुलाची बरीच घरा जलावृत जाल्ल्यान तेमकां थंयच्यान स्थलांतर केला. काही लोक नातलगाल्या घर गेले तर काही लोक गंजी केंद्रात दाखल जालात. चित्ताकुला ग्रामात काही जाग्यार उदाक बंद. सुरक्षतेच्या दृष्टीन त्या लोकांक स्थलांतर केला अशे चित्ताकुला ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष स्वाती देसाई हेमी कळयला. कदरा डॅमाचे उदा सोड नंतर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां की कणसगिरी उदा भरू लागला म्हणून आमी फास्ट वचून पीडीओ सर, उपाध्यक्ष, कणसगिरी वॉर्ड मेंबर आमी वचून थंय विजीट दिले आनी सगळे लोकांक तेंचे सरावंडींग तांकां रिक्वेस्ट केले की तुमी सदाशिवगड हायस्कुलाक शिफ्ट जाया म्हणून. पूण तेमी आमगे रिलेशनागेर रावता म्हूण सांगतले. आमी तेमकां एक हेल्पलायन नंबर बी दिवन येयलात. कितें प्रॉब्लम जाल्यार आमकां कळया एमर्जन्सी. तशेंच बंदरार थिंग एक 2 फॅमिली आसली. एक बिहारची 10 लोक आसले आनी आनीक फॅमिली आसली. तर थिंग पुरा सरावंडींग उदा बंद प्रॉब्लम जाले. तेमकां आमी थंयच्यान सेफ जाग्यार हाडून दवरला आनी तेमकां कितें प्रॉब्लम जाल्यार आमकां तुमी एमर्जन्सी कळया म्हूण सांगून येयलें सर. पळवून बरेच स्टार अशी कामडी परिस्थिती गंभीर आहे. अंकोलाच्या हन्नळी ग्रामात घुड्यावेल्यान येयले उदाक पुलावेल्यान गेल्ल्यान त्या गावाचो संपर्क तुटला. त्या लोकांक फडेन हाडू जायन जावन हेलिकॉप्टर मार्फत संरक्षण करून स्थलांतर करची व्यवस्था केला अशी कारवार अंकोला क्षेत्राची ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ ಹೆಮ್ಮಿ ಕಳೆಯಲ. ಅಂಕೋಲಾದ ಒಂದು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೋಟನ್ನು ಆಚೆಗಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರಭಸವಾದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಬರುವಂತ ನೀರು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೋಟ್ಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ 45 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೆವಲ್ ಬೇಸಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ CM ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ DC ಫೋನ್ ಮಾಡಿ CM ಆಫೀಸಿಂದ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲೂ ಕದರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यल्लापूर अर्बाईल घाटात अर्ध रस्तो कोसळणं, वाहन वचू जायन जावन दोन्ही बाजून वाहनाची रांग लागला. अंकोला गंगावळी न्हंय भरन 2 लोक नापत्ता जाल्ली घटना घडला. शोध कार्य चालू आसा. शिरूर गामात शेकड्यांशी घरां जलावृत जावन अक्सुरात नवमी होटला लागीं 10-12 फूट उदा भरला. ಮಾಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಮನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ತಾನೆ ಪಾಪು ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನಾವಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡುವನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾನು अंकोलाची अग्नाशिनी नय भरला. सिद्धापूर तालुक्यात कानसुरात या पावसान जमीन बरीच कळेन कोसळला. तसेच रस्त्यावर मोठमोठी झाडां रूख पडन रस्त्याचो मार्ग स्थगित झाला. स्थळीय अरण्याधिकारी श्री वसंत बैंदूर आणि स्थानिक युवकांन संचारमुक्त करूक मदत केली. रस्तो बंद जावन 3 तास जाले तरी घटनास्थळावर संबंधित खात्याचे रेव्हन्यू, अरण्य आणि पोलीस खात्याचे कोणीच पावल ना म्हूण सार्वजनिकांन आक्रोश व्यक्त केलो. यल्लापूरच्या शिर्ले फॉल्स व्याप्तीत निसर्गाचो आनंद लुटू येयले 3 प्रवासी बेपत्ता जाल्ल्या संशय व्यक्त जावन तेमगेले शोध कार्य नेटान सुरू आसा. फॉल्सार वयच्या वाटेर 3 दुचाकी वाहनां आशिल्ल्यान ती वाहनां तेमगेलीच उरतली असो अंदाज व्यक्त केला. यल्लापुरात एक घराचेर घोडो कोसळन घर संपूर्ण जमीनदोस्त जाले. कारवारच्या किन्नर ग्रामात बरीच घरां उदाभरण जलावृत जालात. थंयच्या लोकांक गंजी केंद्रात दाखल केला. कद्रा, बोरे, गोटेगाली, बाळणी अशे बरेच कडेन उदक भरला. उळगाव बाग, हळगेजूग, हणकोणजूग हिंगा खूप प्रमाणात घरात उदक भरला. हणकोण, अस्नोटी गावात सुद्धा उदक भरून काही लोकांक स्थलांतर केला. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या भागात उदक भरून येऊ वचू रस्तो ना जावन जसजसे उदक भरू लागले थंय जे खंय प्रशासन पावल ना तेन्ना जिवाच्या आकांतान आपली साठली पोटली घेवन ल्हान भुरग्याक खांदार घेवन कंबरभर उदकांतल्यान पलतडी गेले आणि जीव बचाव करून गेले. अखेर जिल्ह्यात या पावसान खूप जणांनी घरां कोसळ्ळात. थोडी घरां जमीनदोस्त जालात. रस्ते कोसळ्ळात. पाळीव जनावरां व्हांवन गेलात. जिल्ह्यात 3 जण प्रवाहान मृत जाल्ली बातमी कळून येयला. बाकी कितले नुकसान जाला ते कळचे जाल्यार उदक कमी जावन जेन्ना मालक घरात पावतले तेन्नाच नुकसानीचो आंकडो कळटलो अशी प्रवाह पीडित लोकांली म्हणणी आसा. पांढरी न्हंयेन ओलांडली धोक्याची पातळी. अनेक गावात आतंक. जोयडा. पांढरी न्हंयेन धोक्याची पातळी ओलांडल्यान आजूबाजूच्या गावात आतंक निर्माण जालो आसा. पांढरी न्हंय वयले चांदवाडी, असू, अस्तोली पूल उदका सकयल गेल्ले आसात. ताका लागून दुर्गाहट्टी, चांदवाडी, कामरा गावातल्या अनेक घरात उदक गेल्ले आसा. पावसामुळे व्हड प्रमाणात पडझड जाली असून तालुक्यातल्या अनेक गावात वीज पुरवठा खंडित जालो आसा. पावसामुळे कामरा, असू, चांदवाडी, दुर्गाहट्टी गावातली सगळी शेतां उदका सकयल गेल्ली आसात.
लास्ट साळो टोळाचे ना पडता टोळना टोळना गेलो तर कुठे फुडल्यान फिरून आहे इकडे लक्षात आहे पाण्यामध्ये उभे आहे, काहीतरी सुविधा करण्याची कृपा करावी गव्हर्नमेंटाने, ही विनंती, कळकळीची विनंती आहे. अर्जुन चौधरीच्या घरी मध्ये पाणी घुसलेलं आहे, तरी मेहरबानगी करून काहीतरी करणे, सुविधा करण्याची, तात्पुरती चांदवाडीत येण्याची कृपा करावी. जलकटी गावात घुसल्या उदाक, अस्तोली पुलार उदाक, जोयडा. अनमोड रामनगर मार्ग बंद असा. तिसऱ्या दिवसात बी पावसाचं कहर सुरू आशिल्ल्यान जोडा तालुक्यातल्या अखेती पंचायत क्षेत्रातल्या जलकट्टी गावात उदाक घुशील असा. देवळात बी उदाक घुशील असा. ताका लागून लाखो रुपयाचे नुकसान झाले असून पावस असो सुरू उरल्यान संपूर्ण गाव उदका सकयल वयची भीती निर्माण जाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.